हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी नियाळ घेता. तर आयच्या दिसा गोंयांत तशेंच देशांत खंयच्यो खंयच्यो घडणुको घडल्या त्यो जाणून घेवया. सगळ्यात पयलीं आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांचे कडेन. बोरीमळ केप्यां बेंगलोर बेकरी म्हणून एक आउटलेट चलताले आनी हे आउटलेट आयज थंयच्या थळाव्या लोकांनी फोर्सफुली बंद केले. बंद करपाचें कारण म्हटल्यार की ते बेकरेन खंय सामकी बुरशेपणां आसताली. जे वेगवेगळे वस्तू केक पेस्ट्री म्हणा की पॅटीस व हे ज्यो बाकीच्यो वस्तू तयार करताल्यो ते सामके अनहायजेनीक कंडिशनान त्यो तयार करताल्यो. ते तांतयां जी वापरताले ती फोडून तेज्यो कवच्यो तश्योच दवरताले. ताचेर मुसां बसताली, हुनीर भोंवताले खंय किंवा बाकीचो जो परिसर पळयलो जाल्यार सामकोच अनहायजेनीक आसलो. ह्यान आदीं तांकां लोकांनी सांगिल्लें की बाबा मातशी नितळसाण दवरात, पूण तांकां रिक्वेस्ट केल्ली पूण ताच्या धनयान खंय कानाबानार घेवंक ना. आनी आयज जेन्ना लोकांनी ही परिस्थिती पळयली तेन्ना थंयच्या लोकांनी ते आउटलेट फोर्सफुली बंद केल्ले आसा. सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. सुशांत सरान आमकां एक म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा. तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार काणकोणा पोस्ट ऑफिसांत कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान थंयच्या लोकांक बरीचशी गैरसोय जाता. तशेंच त्या पोस्ट ऑफिसांत काम करपी स्टाफाकय चड वर्कलोड जाता. ताका लागून पोस्ट ऑफिसान जाता तितले चड कर्मचाऱ्यांची भरती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. तशेंच आनी म्हत्वाचे अपडेट्स जाणून घेवपाक लागून आमी फुडें या आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन आनी दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन. शिवोली काल राती सेंट एंथनी चर्ची लागसार हिट एंड रन अपघात घडलो. हातून विदेशी पर्यटक जो येतालो ताणें एका थळाव्याक धक्को दिवन त्या स्पॉटा वयल्यान पळ काडलो. आपली बॅग थंयच सांडली आनी तो पळ काडलो. सुदैवान जो दुसरो जो आशिल्लो जाका ताणें धक्को मारलो ताका फक्त ताजो पांय फ्रॅक्चर जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर सद्या दाखल केल्लो आसा. तशेंच पुलीस आतां ह्या पुराय प्रकरणांत जो विदेशी पर्यटक जो फरार आसा ताच्या सोदांत आसात. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार सद्याक राज्यांत कॅन्सर केसीच्या म्हणजे आंकड्यान वाड जायत आसा. सद्याक प्रत्येक मतदारसंघात कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्पेनाच्या अंडर मोहीम सध्या ड्रायव्ह चालू आसा, जातून लोकांच्यो तपासण्यो जातात. आनी आतां पर्यंत मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ह्या कॅम्पेनाक खूब बरो प्रतिसाद मेळटा. मात खुबशे लोक अशे आसात जांचो फर्स्ट स्टेज कॅन्सर म्हणजे डिटेक्ट जाल्लो आसा आनी तांचेर उपचारूय सुरू जाल्ले आसा. आनी हो जो उपचार आसा तो GMCत फुकट आसा. सो आनी एक म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या कॅम्पेना भितरूच दिवचले पॅनक्रियाटीक कॅन्सराची पयली केस जी आसा ती गोंयांत मेळिल्ली आसा. तशेंच राजबाग दर्यावेर फाटल्या कांय दिसांनी जे बेकायदेशीर गाडे थंय लोक चलयताले थळावे तांचेर ते सगळे जे 7-8 सुमार गाडे आसात ते मातये भरवण केल्ले आसात. पर्यटन खात्याक कोणे तरी कळीत केलें की हे जे गाडे थंय आसात जे फक्त 3 ते 4 म्हयने सुमार अशे चलता म्हणजे पोट भरपा खातीर ते लोक थंय गाडे घालून धंदो करतात. सो कोणे तरी कंप्लेन केल्ल्या कारणान तांकां आदेश दिलो पर्यटन खात्यान आनी त्या प्रमाणे तांणी हे गाडे जे आसात ते बेकायदेशीर चलिल्ल्या कारणान ते थंयसरले काडिल्ले आसात. ह्यो ज्यो सगळ्यो बातम्यो आसात ते तुमकां सविस्तर आमचे सगळे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स तशेंच गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटले. दिप्तीन आमकां 3 म्हत्वाच्यो अपडेट्स दिल्ले आसा. तशेंच आमी फुडें आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची घडणूक. ती जी कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत घुसपिल्ली जी पुजा नायक आसा ताणी फोंडेचो जो श्रीधर सतरकर हाका आत्महत्या
आत्महत्या केल्ले करपाक प्रवृत्त केल्ले खातीर तिका आतां परतून म्हाड्डोळ पुलिशेन अटक केल्या आनी तिका अटक केल्या उपरांत न्यायालयान हाजीर केल्या आनी न्यायालयान तिका सद्याक 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. मागीर दुसरी अपडेट जी आसा, भाटले पेडण्या घरांत घुसून बायलेचेर कोयतेन एका चोरान हल्लो केला आनी बायलेच्या गळ्यांतले जे मंगळसूत्र आसले 1.20 लाखांचे 1.20 लाखांचे मंगळसूत्र आनी मोबायल फारोवन थंयच्यान पळ काडलो. ह्या प्रकरणात जेन्ना संबंधितान पुलिशेंत कागाळ केली ताच्या उपरांत पुलिशेन महाराष्ट्राच्या रुपेश कांबळी ह्या दादल्याक अटक केल्या आनी ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. तिसरी अपडेट म्हणल्यार मार्शल बाजारात जी पार्क करून स्कूटर दवरलेली ती चोरयेक गेलेली आनी ह्या चोरये प्रकरणात दिल बहादूर महातो ह्या नेपाळी तरणाट्याक म्हाड्डोळ पुलिशेन अटक केली. ह्याय घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. तर ह्यो अपडेट तुमी आयच्या 7 बुलेटिनाक पळोवच्यो. तेच्यान आमकां 3 म्हत्वाचे अपडेट सांगिल्ले आसा. आमी फुडें या आमचो रिपोर्टर गौरेश गांवकर हाचे कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो घडणुको. आज 2 बातमी केल्यात. तितून भितर गोंय राज्याचे जे शिवसेना गट आसात त्या गटान भारतीय कामगार सेना ह्या ग्रुपाक घेवन हेंचे वांगडा आयज आझाद मैदानाचेर एक मोठो प्रोटेस्ट केलो. ह्या प्रोटेस्टान सुमारे 200-300 लोक सुमार ह्या प्रोटेस्टाक हजर आशिल्ले आनीक मेन म्हटल्यार तेंची मागणी एकूच आशिल्ली की एजमा एक्ट आसा जो हांगा गोंयान फार्मास्युटिकल कंपनींनी लायिल्लो आसा, एजमा एक्ट तो तेणी विड्रॉ करचो अशें गोंय सरकारा कडेन मागणी केल्ली आसा. आनी तेणी अशी अपिलूय केल्ली आसा की जे महाराष्ट्राच्यान जे गोंयान कामगार आसात त्या कामगारांक हो एक्ट समज गोंय सरकार फाटीं घेयना जाल्यार येता ते विधानसभा वेंचणूक जी महाराष्ट्रान जावपाची आसा ते वेंचणुकेन खंय तरी हे सगळे कामगार आसात ते BJPचे अगेन्स्ट काम करतले आनी BJPक वोडोवपा खातीर प्रयत्न करतले अशें ह्या प्रोटेस्टाक आयज तेणी सांगलेलें आसा. आनी त्याच बरोबर दुसरी बातमी अशी आसा की जी मालीम जेटी आसा तेजे सायडीक मांडवी पुलाचे पोंदा काल सांजे 5:30 वरांचेर सुमार एक डेड बॉडी मेळ्ळी. एक डेड बॉडी म्हटल्यार ती अजून आयडेंटिफाय जाल्ली ना आनीक पळोवन अशें दिसता की एक कामगाराची ती डेड बॉडी जाल्ली आसा आनीक तेजेर एक फातर उखलून घालून कोणें ताका मारून उडयलो. जाल्यार हे जे प्रकरण आसा तें पर्वरी पुलीस आजून तपास करतात. ह्यो दोनूय ज्यो बातमी आसात त्यो तुमकां आयज सांजेच्या 7:30 बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. गौरेशान आमकां 2 म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसा. आयज ज्यो आमच्यो सब एडिटर्स, एंकर्स आनी रिपोर्टरान तुमकां बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो गोमंतक टुडे ह्या 7 वरांच्या बुलेटिनाक पळोवपाक विसरूं नाका. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच हेर म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्हीच्या हेर प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव ऐश्वर्या केरकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटा.